आणि ट्रॅफिक पुलीस आणि आमी सगळे हे अप्रेमपाचें काम फिनिशिंग स्टेशन जे आसा ते पळोवपा आयिल्ले आनी खूब बरें दिसता। हांव खरेंच गेमन इंडियाचे खूब आभारी आसा। तुमकां याद जातली तुमी तुमचे व्हिडिओ क्लिपिंग्स काढून लास्ट टायमची पळया। तेन्ना आमी सांगिल्लें की अरावंड 4 मिटर आमकां रस्तो मेळटलो, म्हणजे सर्वीस रोड पसून आसा पळय न्ही तो इजिली एक गाडी एक बस वचपा सारकी आमकां मेळटली म्हणून दोनूय सायडीन। आनी तेन्ना तांचेर आमचेर खूब टिका जाल्ली, पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें की हे सगळें आमी खूब स्टडी करून आमी खूब विचार करून सीएमा कडेन मिटींग घेवन सीएमान पसून हांगा पळोवन सगळें पळोवन विचार करून गेल्ले, पूण तरी पूण थोड्या लोकांनी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें, थोडें हें केलें ना जावचें ना हें जावचें ना त्रास जातलो। आनी आज तुमी सपोज त्याच लोकांक हांव मुद्दम एक इन्वायट करता, तांकां एक इन्वायट करता तुमी हांगा येवन आज पळयात म्हणून। सो जेन्ना पूण मनीस वयर चडटलो आनी हे जे सर्वीस रोड आसा अलायनमेंट तुमी कशें करपाचें कितें प्लॅनिंग बी केलां? पयलींचे सगळे रोड आसा तशेंच आसा, ताजे बद्दल कांयच हें ना। हांगच्यान जे पळय एक तर हायवे वचपाक करतले ताका हो म्हणजे एक्झीट। आतां सपोज बाजारांत कोणी आसा आनी ताका मडगांव वचपाक ताका चिखलेसून भायर वचपाची गरज ना आनी हांगच्यान डायरेक्ट गेलो नॉर्मली नो चेंजीस विल बी डन, नो चेंजीस इज डन आनी आसा तशेंच आसा। फक्त हो एक एडिशनल एक्झीट जालो, फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक वाटो भरपूर आसा आनी तो ब्रीज जातकूच म्हाका दिसता 3 वाटो जातल्यो। सो पळयता आसतना होलिस्टीक हे करता आसतना विचार सगळ्यांचो करचो पडटा, फक्त डेव्हलपमेंट केलो म्हूण जायना, म्हणून आमकां हो ब्रीज इम्पॉर्टंट। अप्रेम वन वे अप्रेम ओन्ली अप्रेम, म्हणजे हांगच्यान कोण भायर वचपाक म्हणजे मोस्टली सिटी डिकंजस्ट करपाचो हो एक हे आशिल्लो। सो हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटी टोटली डिकंजस्ट आसा। 6 मिटरचो रस्तो हांव सगळ्यांक मुद्दम हें करता, जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना सगळ्यांक एक वेगळे वास्को दिसतले, एक वेगळे वास्को दिसतले, ब्रीज येतलो, आमचे रस्ते बरे जातले। सो एक वास्को इज गोईंग फॉर ओवरऑल चेंज। हांगा येवपाचें कारण कितें जालें, आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें गेमन इंडियाचें आमचो सप्तक लागीं पावलो। ह्या वर्सा 125 वर्सां सप्तक जाता। गेल्या वर्सा फर्निचराक मातसो प्रॉब्लम जालो, कित्याक हांगा आमकां काम करता म्हणून आमकां ती शिफ्ट करूंक पडली फर्निचर तान्या हॉटेलच्या ऑपोजीट। पूण ह्या फावटी गेमन इंडियान एक बरें काम केलें बा, हो एक रस्तो ओपन केलो म्हणून। पूण आतां हे 5 दिसांनी हो ओपन एक करता लेफ्ट हँड सायडचो, रायट हँड सायडीन तेणी सांगला टेम्पररी तुका सप्तक टायमाचेर आपूण एक 10-15 दीस ओपन करता। म्हटल्यार आमकां फर्निचर जी त्या जाग्याचेर पयलीं आसलेली त्या जाग्यार येतली आनी लोकूय खूश जातले। म्हटल्यार ह्या वर्सा सप्तकूय बरो जातलो आनी लोकांची व्हेकलाचें हें वचपाचें तेकाय प्रॉब्लम ना। पूण लोकांनी मातसो खंय कितें जाय जाल्यार मातशें पळोवन घेया आनी काय ना। रस्तो ओपन जातलो सप्तकाक दोनाय वाटेन तेणी ओपन करता, म्हटल्यार फर्स्ट लेफ्ट हँड सायड करता म्हटल्यार आनी मागीर टेम्पररी हांगा ह्या वाटेन ओपन करता म्हटल्यार। फक्त आमचे कडेन लोकां कडेन इतलेच हें आसा, रिक्वेस्ट आसा की मेळटा थंय अशें पार्किंग करपाचें ना, डेजिग्नेटेड पार्किंग खंय आसतलें तेंच पार्किंग करपाचें आनी सप्तकाक बरो एन्जॉय करपाचो। सर आतां जेन्ना रोड आमी अप्रेम म्हणटा सो ऑल ट्रॅफीक बी कशें मुवमेंट जाता ताजेर बी तुमी विचार बी सगळो केल्लो आसा, डिस्कस बी जाल्लें आसा काय म्हणून? हय डिस्कशन केल्लें आसा। जेन्ना एक्झीट रॅम्प स्टार्ट जातलो तेन्ना हो लेफ्टाचो रोड जो आसा सगळ्या तो वयर सड्यार वचपाक किंवा बायणां कोण वता त्या लोकांक आनी त्या सायडींतल्यान वचपाक वन वे जातलो आनी जे करून जे लोकांक कोणाक वचपाक जाय डायरेक्ट आवट ऑफ सिटी ताका हो एक्झीट रॅम्प घेवन डायरेक्ट वर्णापुरीच्यान वचपाक म्हटल्यार ही डीड नॉट गो फ्रॉम द सिटी आनी तातूंत मागीर ते डिकंजस्ट जातले आनी सिटी सारकी कंजेशन फ्री जातलें। नो एंट्री बी कितें आसा आसतलें आमी ते स्टार्ट जेन्ना जातले तेन्ना मागीर आमी नो एंट्री खंय करपाचें बी आसता तें पळोवन मागीर आमी अकॉर्डिंगली एप्लाय करून नो एंट्री बी नोटिफाय करता। वास्कोकाराक हे आतां आमचे दोन्ही सर्वीस रोड आहा ते दे कॅन फुल्ली यूज इट। आयज प्रेझेंटली आमच्या ओशियल जंक्शनात एक क्लियर बॅलन्स आहा, ते आमचे सप्ता टायमान तो आमचो स्वतंत्रपात रोड आहा पळय ते आमी वील क्लोज इट अँड गिव इट फॉर ऑल दी वास्कोकार फॉर दॅट सप्ता जे फर्निचर्स अँड ऑल। आनी एट प्रेझेंट आमी अशें प्लॅन केला की हे आमचे अप्रेम आहा दॅट वील बी कंप्लिटींग in November आणि we can in first week of December we can start this entire upramp. कित्याक म्हटल्यार की आतां आमी ते DBMBC करपा जायना इन रेनी सिजनाक, सो द ब्रिज वील बी रेडी बिफोर दॅट ओनली आनी आमचे DBMBC करपाक आमकां ओनली वी कॅन डू इन एंड ऑफ नोव्हेंबर तशें म्हणून आमी ते डिसेंबर फर्स्ट वीकाक चालू करतले।